टेंडरां प्रॉब्लेम जाता हो एक विषय असो आसा नवो आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक जे भारतांतली सरकारां आसा म्हणजे स्टेटीची किंवा युनियन टेरिटरी तांचो डिपेंड जो आसा तो GST सेंट्रल गव्हर्मेंट जे डिक्लेअर करता ताजेर हांव हांगा सांगू इच्छिता की हाचेर बरेंच काम आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्लें आसा पूण काही मदींच चेंजीस जाल्ल्या कारणान परत एकदां आमकां हो सगळो रिव्यू घेवचो पडटा आनी त्या खातीर काही वॉटर पायपलायनीच्यो जी टेंडरां आसा किंवा रस्त्याची जी टेंडरां आसा ती आमची डिले जाल्या इट इज जस्ट डिलेड आमी कॅन्सल करूं ना आनी आमी कॅन्सल करचें ना बेगिनात बेगीन ही कामां आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले आणि येता त्या 15 दिसां भितर ज्यो पेंडींग वर्क ऑर्डर्स आसा त्यो आमी रिलीज करता. बिलांचे पेमेंटा प्रॉब्लेम येता म्हणजे जी कामां तरी अजून पर्यंत कोणाची कंप्लेन ना बिलाची कारण आमी जवळ जवळ 750 कोटी आज बसून दिले आणि उरल्या तेय पयशे आमी बेगिनात बेगीन GSR केन्ना पर्यंत हे करचे नवे GSR नवे जाल्ले आसा फक्त प्लस एंड मायनस GST बेजीचेर फायनान्स डिपार्टमेंट वॉट एवर टेक्स अ डिसिजन वील टेक द कॉग्निझन्स ऑफ दॅट डिसिजन एंड वील एप्रूव. वारी ब्रिज हो कंप्लीट सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता. ओके वारी ब्रिज हो सगळो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट वारी ब्रिजूच न्हय जितलीं कामां आमकां नॅशनल हायवेन दिल्या ती 100% इन्क्लुडींग एक्विजिशन आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे दिता.